म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां कॅथलीक गोराब्यान वाडलेलीं आसा. म्हणटच आमकां एक परंपरा आमच्या घरांतूच सुरू जाल्ली आसा, कशे भाशेन आमी आमचें क्रिस्तांवपण जिवंक जाय पळय तें. पूण आमी हें सगळें केले उपरांत वयल्या वयरूच आसता. आमचे मदें खोलाय आसना. ही खोलाय केन्ना येतली? जेन्ना आमकां खास जेजूचो अणभव घडटलो पळय तेन्ना, आनी तो आमकां हो अणभव दितलो. आमचे मदें खूब दुबाव आसतलो. हें कित्याक हांव करतां, कित्याक म्हणून मिसाक करतां, कित्याक म्हणून हांव रोजार करतां, असले दुबाव आमचे मदें उपरासतात. तेन्ना तुमी जाणो जायात की जेजू आमकां भेटतलो. जशे भाशेन तो तोमासाक भेटलो आनी ताका सांगलें, ये पळय म्हजे हात, हे पळय. ताका ताणें अणभव दिलो. तेन्ना कितें जालें? ताका एक दर्शन घडलें. आनी त्या दर्शनान ताचें आख्खें जिवीत बदल्लें. अशें आमच्या जिवितान घडोंक जाय. नाजाल्यार आमी ताचे साक्षीदार जावचे ना, विटनेसीस खरे, बेश्टे वयल्या वयर सांगतल्या. पूण खासकीतूच जावंक जाय जाल्यार तेन्नाच की आमी भितरल्यान सान हो भावार्थाचो उद्गार दितले. म्हज्या दोनया आनी म्हज्या देवा, म्हजो देव तो. हे भाशेन आमी तें खाजगी जेजूचें जिवीत आपणावंक जाय. आनी तितलेंच न्हय, हे दोन आमचे सगळे म्हणून तूं मुद्दे घडले की ना, मागीर आमी ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन, जशे भाशेन पेद्रू कॉर्नेलागेर गेलो आनी ताणें सगळें पळयलें, तांची परंपरा ताणें सोडली. आनी आतां पवित्र आत्मो ताका नवें कितें दाखोवंक लागलो. त्या प्रमाणे ताणें तांच्या घरांत वचोन तांकां पोतकरली आनी तांकां जेजूची ओळख दिली. हे भाशेन तोमासा सगळें घडलें आनी सगळ्या मदें घडटा. ताका लागून आमी इतली उर्बेवंत आसना. कित्याक लागून आमकां खास जेजूचो अणभव घडोंक ना. हो खास अणभव घडलो की ना, मागीर आमी ताचे साक्षीदारां जाता. आनी तेन्ना कोण वावुरता? आमी न्हय, जेजू जो आमचे सोबे आसा तो वावुरता. दुसऱ्या वाचपान आमकां तें सांगलां. कोणा पासत आमी जियेता? जेजू पासत. तो कोण? तो कोणशी संदीचो फातर. हें घर तर इमारत, ही इमारतूच न्हय, पूण आमी तर जेजूची कूड जावन आसा. तो आमचो कोणच्या संदीचो फातर, तो आमचो मस्तक आनी आमी ताचे सांदे. आनी तो आमचे सगळें वावुरता. ताका आमी सहकार करूंक जाय. हें आमी सगळें आयकलेलें आसा, हांगसर आयकलां, पूण तें आमी भितर घेवंक जाय. जशे भाशेन आमी जेवण पळयलें की ना, खूब प्रात आसतात. तें पळयल्या उपरांत आमचें पोट भरोना. आमी तें घेवंक जाय प्लेटीन, तोंडान घालूंक जाय, चाबडावंक जाय, तें घेवंक जाय. मागीर तें आमचे मदें हें जाता. आनी हे भाशेन आमी देवाचें उतर, जेजूचो अणभव हे भाशेन आमी आपणावंक जाय. तेन्नाच की. आनी हाका लागून आमी मिसाक येता. कित्याक लागून? हेच भाशेन आमचें सगळें घडच्याक. तो तुमी भिवूं नाकात, पूण धिरान, गोठायेन, आदारान देवाच्या फुडें पावलां मारीत रावया. आनी हो भावार्थ आमी अखंड करया प्रत्येक दिसा जेजूच्या सांगाता. आनी हांवें तुमकां सांगलां, तो आमचे बरोबरच आसा न्हय. रातची 5 मिनट विसरो नाकात. ताका एकवटोन सगळें आमचे भितर आसा तितलें समोर पुजच्याक. सकाळीं उठली ताका पोत्तून एकवटोन ताच्या समर्पणांत आमी ताका आमचें जिवीत समर्पिल्लें आसा. ताणें आमकां दिल्लें आसा तें आमी पत्करया. आनी आमी अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं आख्खो दीस ताचे बरोबर सारया, ताचे सारकीं जावया. आतां आमचे हात अशें उठेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. सगळें आमचें सगळें आसा तितलें ताका दिवया. कित्याक तो आमचो देव आनी दोनी. ताचें सगळें दवरलें की ना, तो सगळें नितळ निर्मळ करून आमकां आपल्या जिवितान बदता. ताचें जिवीत आमचें सगळें आसा.
आनी ताका लागून आमचें हे किरकोळ मनशा स्वयं तो बदलता आनी तो पवित्र करता आनी ताचे वरवीं आमी देवाची भुरगीं जावंक पावता.